कासरवणे महादेव देवळा लागसार आशिल्ल्या कलवटाची अवतिकाय जाल्या। पंचायतीन हाचेर दखल घेवन थाराव मंजूर केला। आता भौशीक बांदकाम मंत्र्यान लक्ष दिवन हो कलवट बांदून दिवचो अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात। कासरवणे महादेव देवळाकडल्या कलवटाची अवतिकाय जाल्या। ह्या कलवटावेल्यान लोक यो वच करतात। कलवटापणा उदकाचो व्हाळ व्हांवता। कलवटापणांतल्यान गोरवां वचपाची वाट आसा। तशेंच केन्ना केन्ना गोरवां ह्या कलवटाच्या सावळेक बशिल्लीं असतात। वायट अपघात घडचे पयलीं सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो कलवट बांदून दिवचो अशी थळाव्यांची मागणी। हे जे पूल आमचे गावात वचपाक जे घरांनी आसा आनी हांगा जे आमचे टेम्पल देवूळ आहा ती दोनूय देवळां हे सायडीक आहा आनी व्हडले उत्सव जातात आनी अख्खे आमचे गाडये बस स्टॉप ते अख्खे हेच्या पोवत आमचे लागलेले असतात जेन्ना सण आसता प्रत्येक सणा तेका लागून। आनी हे पुलाचे म्हाका दिसता कमीत कमी 1 ते 2 वर्सां जाले हे कोसळत आहा। तेच्या पयलीं आमी खंय तरी पंचायतीत ते फॉलोअप करीत आहा, पण ते पंचायतीत काय मेंबर आनी तेंचे आतां हेचेर 2 नंबराक हे येता हो वाट म्हणटा तेंच्यांनी घातले ते, पण ते आयज करतले फाल्यां करतले हेच तेंचे चालू आहा। आयज हे पुलाचे पळयल्यात पयलीं इतले नसले, पण आतां ते वारां बी खाला येयल्ले आहा। फक्त तेंच्यांनी वयर हॉट मिक्स केल्ले आहा, तेका लागून फक्त ते कोड कितें जाल्ले आहा ते दिसना। कांय दिसांनी नाच जाल्यार 1-2 म्हयन्यान हे कोटय दिसूंक सुरवात जातले आनी हे पूल अचानक बसतले। एक्चुली हे गोरवांक लागून आमकां हे शेतांत येवपाक वचपाक हे एक्चुली ते मेन हे की रस्त्या वयल्यान येवचे न्हय म्हणून, आनी हे गोरवां रातची बसतात हांगा। तेका लागून हो एक अपघात घडचो न्हय। ह्या देवाच्या फुडल्यान हे येदे व्हडले देव हे पूल आहा ते पुलापण हो अपघात घडचो न्हय हेका लागून आमी खुबशीं निवेदनां दिल्लीं आहात आनी थोडेशे आमी ट्रक बी व्हडले जे गाडये हे सायडीन वयता ते आमी सद्या बंद दवरल्या पुलाक लागून। आनी आयज पंचायतीत कळयल्या की आमी अशे पद्दतीन हे बेगिनात जावपाचे आनी हे सरकारा कडल्यान बेगिनात आमकां करून दिवपाचे ही आमची तेंच्या कडेन मागणी आहा। पंच म्हणटा पंचायतीन थाराव मंजूर केला। आता भौशीक बांदकाम खात्याक दिला। पळोवया केन्ना हो कलवट बांदपाचो हयकार दितात ते। हांवें जेन्ना हें केलां इलेक्शन जालें आनी आमी म्हाजे जेन्ना हे येयला वॉर्ड नंबर 2 चो चार्ज येयला तेन्ना हांवें हें केलां आनी रेजोल्युशन घातलें आनी फॉलोअप चालू आहा म्हाजें आनी ते जातले या जातले जाले पास जावन। केन्ना रेजोल्युशन केल्लें? एप्रिलांत रेजोल्युशन आनी ते हांव फॉलोअप करीत आहा, जातले करीत आहा। आमदाराक बी मेळ्ळ्या तुमी? हय सरान सांगलें जातलें म्हणून जाता। केन्ना जातलें काय ना? ना तशें टायम सांगलें। भौशीक बांदकाम मंत्र्यान पेडणेच्या आमदाराक लागून लोकांचेर अन्याय करचो न्ही, लोकांचो विचार करून हो कलवट बांदून दिवचो अशें पेडणेचो काँग्रेस फुडारी जितेंद्र गांवकाराचें म्हणणें। परिस्थिती जर आमी बघली जाल्यार अत्यंत घातक जाल्लेले आसा। येणाऱ्या काळान हो पूल केन्नाय पडूंक शकता आनी जिवीतहानी जावपाची शक्यता आसा। म्हाका अभिनंदन करचें दिसता की ह्या वॉर्डाची पंच वृषाली यांच्यांनी ठराव पास करून घेतलो पंचायतीन आनी 31 जानेवारी 2023 हो ठराव PWD असिस्टंट इंजिनियर तांकांय धाडलेलो आसा। सो बेगितले बेगीन तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचो आनी पेडणेचो आमदार प्रवीण आळ्ळेकाराक बेनंती करता की बेगितल्या बेगीन हेजे तेणें शुभारंभ करचो ह्या कलवटाचो बेगीन, कारण हो अत्यंत घातक आसा। आयज अशें दिसता की प्रत्येक वाड्यार प्रत्येक गांवांनी असले खूब प्रॉब्लेम आसात आनी हे अत्यंत गरजेचे प्रॉब्लेम आसात। हो कलवट जो आसा हो अत्यंत गरजेचो आसा, कारण जशें सांगलें उद्यान ह्या सायडीन मंदिरां आसात, व्हडलो उत्सव जाता, ह्या सायडीन वस्ती आसा। सो अशे जे रस्ते आसात, अशे ज्यो वाटे आसात, अशे जे कलवटां आसात हांकां खूब वर्सां जाल्लीं आसात कन्स्ट्रक्शन करून। सो तेंची ऑडिट करची PWDच्यान आनी जर ते कमकुवत जाल्ले आसात सगळ्या पेडणे मतदारसंघासून ते कमकुवत जाल्ले आसात जाल्यार ते बेगीतल्या बेगीन एक तर रिपेरिंग घालचे नाजाल्यार नवीन कन्स्ट्रक्शना खातीर तेंच्यांनी प्रत्येक पंचायती कडल्यान ठराव मागून घेवचो अशी एक विनंती करता। आनी PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालाकूय सांगता की बाबा पेडणे मतदार मातसो लक्ष घालचो, सरकारानूय लक्ष घालचो, दुर्लक्षीत करचो न्हू, कारण पेडणेचो आमदार कसो आसा हे सगळ्या खबर आसा, पूण ते आमदारा खातीर पेडणेच्या जनतेचेर अन्याय सरकारान करचो न्हू, एकच सरकारा कडेन म्हाजी मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर।